बिझनेस करतले आनी लज धरूंक जायना, प्रामाणीकपणान बिझनेस करपाक जाय. अमेरिकेन अशे लोक आसा आमचे गोंयकार जे थंय स्थायीक जाल्ले आसा, तेंच्यांनी 8,000 रुपया ब्लू डार्टाक दिवन सुद्दां तो म्हाजे 5 किलो पापड अमेरिकेक मागयल्ले आसा. ते म्हाका खूपच म्हणजे म्हाजी प्रावड मुवमेंट म्हाका की हांव जें कितें करता तो कोणाक त्रास जावंक जाय म्हणून करना. आय एम हॅपी की म्हाज्या ह्या बारीकशा वेवसायाक लागून एक 10 फॅमिली आपलें पोट भरता. हेच म्हाका खूब सॅटिस्फॅक्शन आसा. मॅम तुमच्या नवरात्री स्पेशल एपिसोडान खूप खूप स्वागत आसा. ह्या एपिसोडान न्ही आमकां तुमी एक बिझनेस वुमन कशी आसली, तर तुमचो मायंडसेट एक्चुअली कसो आसता भायल्या बिझनेसा बद्दल हे स्पेशली जाणून घेवपाक जाय. त्याच्या पयलीं सुरवातीक न्ही आमकां तुमचो चायल्डहूड कसो आसलो किंवा एक बिझनेस वुमनाचो चायल्डहूड कसो आसता हे समजून घेवपाक तुमी सुरवातीक चायल्डहूड सांगपाक. म्हजें नांव श्रद्धा सावंत आनी हांव कुमारजुंवें रावतां. म्हजो बिझनेस जो आसा तो माशेलान आसा इन द नेम ऑफ स्टार प्रोडक्ट्स. सो सांगपाचें म्हटल्यार एक सर्वसाधारण मिडल क्लास फॅमिलीन म्हाजो जल्म जालो आनी जशें पळय बाकीचे आवय बापायचें स्वप्न आसता व्हडलें जावपाचें भुरग्यान आनी बऱ्या खंय तरी व्हायट कॉलर जॉब घेवपाचो, तशेंच म्हाज्या आवय बापायचें आसलेलें म्हणून. पण जातनाच आमचो असो की फॅमिली बिझनेसूच आशिल्लो पयलीं सुद्दां. जेन्ना 5-6 वर्साचें आसतना म्हाज्या मां हँडमेड पापड करताली आनी अशें म्हणूं शकता की आमी तिका ल्हान आसतना मजा कशी म्हणून हातभार लायताली. म्हणजे ल्हान ते लातयो करून दिवप, सुकत घालप तशें. पयलींसून म्हणजे 6-7 वर्सांच्यानूच हांवें हो बिझनेस पळयल्लो आसा. सो अशें हे नवें अशें म्हाका दिसना हें. फक्त इतकेंच की जे थोड्या प्रमाणान आसलें तें आतां चड प्रमाणान जालां आसा. म्हणजे तुम्ही अपडेट वर्जनान अशें म्हणूं शकता. सो मागीर तुमचें ग्रॅज्युएशन कितून जालां किंवा कशें जालें कॉलेज लायफ? एक्चुअली हांवें 12th कॉमर्स केलो. फर्स्ट क्लास त्या टायमार फर्स्ट क्लास म्हणल्यार खूपच न्ही. आतां सगळे अबाव 90 एक्सपेक्ट करता. सो फर्स्ट क्लास मेळोन अशें दीस म्हणपाक लागलीं खूब जाणां की कॉमर्स करून कांय यूज ना, यू बेटर गो फॉर अ टेक्निकल लायन. सो त्या प्रमाणे हांवें GPPन फॅशन डिझायनिंगाक ऑप्ट केलें. 3 वर्साचो डिप्लोमा केलो आनी द इयर आय पास्ड आउट आय गॉट अ जॉब एज अ इन्स्ट्रक्टर एट गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी खांडोळा. सो थंय हांवें इन्स्ट्रक्टर म्हणून ड्रेस मेकिंगाक शिकयलें. एक शिकयतात अशें दिसलें की म्हाका आजुनूय आनीक शिकपाक जाय. सो हांवें करस्पॉन्डन्स BCom केलें, MCom केलें आनी BEdूय बीन केलें. कित्याक लर्निंग इज नेवर एंडींग म्हणटा पळय तशें. सो त्या टायमारूच एक टीचर जी आसा पळय ती प्रमोट जावन गेली कॉमर्स स्ट्रिमींतल्यान. सो आमचे प्रिंसिपल म्हणूंक लागले की आमचे कडेन ऑलरेडी क्वॉलिफायड टीचर आसा, सो वी वील टेक हर एज अ लेक्चर बेजीस. आनी म्हाका थंय कॉमर्साक शिकोवपाचो चान्स गावलो ग्रेड 1 पोस्टाचेर. सो अशें दिसपाक लागलें की आतां हो ग्रेड 1 जो पोस्ट आसा लेक्चरराचो तो सम ऑर दी अदर डे इट वील गेट कन्फर्म. सो त्याच होपान हांव थंयच रावलें, दुसरे कडेन खंयच ट्राय करूंक ना. अशी करता करता 12 ते 15 वर्सां हांव तोच कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस लेक्चर दिता. फक्त होपान की परमनंट जातलें परमनंट जातलें जो केन्नाच जालो ना. सो अशेंच आमी म्हाजी मात जो म्हणजे बिझनेस हो चालूच आशिल्लो आनी तेन्ना ती शी वॉज मेकिंग हँडमेडूय आसलेलें आनी तितून तिणें सेमी ऑटोमॅटीक मशिनूय हाडलेलें आनी तितून ती 40 ते 50 किलो करताली दिवसाक. आनी बाकीचेय खाणां करताली, पिकल जावं कितें आनी कोणाचे ऑर्डर्स आसता लाडू म्हणया, चकली, पण कमी प्रमाणान कस्टमायज ऑर्डर म्हणटा तशें आतां. मागीर ती म्हाका कितें म्हणूंक लागली एकदां अशीच आतां म्हणूंक लागली डिमांड चड जाला पण आपल्या कडेन करपाक इतलें जायना, शक्य ना, मार्केटूय वाडला. सो तुजे कडेन ही कॅपेसिटी आसा की तूं करूं शकता. कित्याक हांव म्हाज्या पप्पा बरोबर सेलाक वतालें पयलीं. जेन्ना म्हज्या लग्ना पयलीं गाडयेन फक्त बसपाक. कित्याक गाडी चलोवंक कळटाली, एखादे वेळी पार्किंगूय मेळोंक ना, कोण सपोज आयलो जाल्यार फाटीं फुडें घेवपाक इतकेंच. कित्याक आनी कोण हेल्पर नासलो गाडयेन ओमनीचेर. सो तेन्ना म्हाका त्या बिझनेसाची मातशी लायन आसलेलीच न्ही. आनी केन्नाय सांगलें जाल्यार कोणें मार्सेलानूच जर सांगलें अमक्यान एक 25 पापड हाडून व्हरून दिवप. अशें केन्नाच आमी लज अशी धरूंक ना. कित्याक केन्नाच खंय बिझनेस करतले आनी लज धरूंक जायना, प्रामाणीकपणान बिझनेस करपाक जाय. सो तें तशेंच आसलेलें आमचें. म्हणून हांवें तर तिजें उतर अशें सिरियसली घेतलें आनी पयलींच्या आमच्या बिझनेसाचें नांव स्टार प्रोडक्ट्स जें आजुनूय आसा. म्हणून आतां कितें करतलें एक्सपान्शन करतलें जाल्यार खंय तरी हेल्प जाय न्ही, फायनान्शियल हेल्प.
सो हांवें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान थ्रू EDCंतल्यान हांवें लोन घेतलो अरावंड 22 लाखाचो आणि स्टार एग्रो प्रोडक्ट्स हे नवीन युनिट स्टार्ट केलं. हे केन्ना स्टार्ट केले? हे 2014 स्टार्ट केले हांवें. 2014 स्टार्ट करून आमची म्हाज्या मिस्टरान 4 शॉप्स घेतलेली बिल्डिंगेन एका. थंय ते मशीन इन्स्टॉल केले फुल्ली ऑटोमॅटीक वेरीन तुका फक्त थंय पापडाचो डो फीड करूंक जाय आणि मागीर ते पापड ऑटोमॅटीक सुकून येता. सो थंय त्या बिल्डिंगेन मात म्हाका खुबशे प्रॉब्लेम्स जाले इन द सेन्स की इट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल कम रेजिडेन्शियल हाऊस. सो पयलीं त्या बिल्डिंगेंतल्या लोकांनी म्हाका पयलीं NOC बी दिली टू मेक पापड एंड ऑल. आनी मागीर जेन्ना मशीन जेन्ना पळय हांवें थंय घातलें न्ही तेन्ना तांकां त्या मशिनाचो त्रास जावपाक लागलो. म्हणजे आवाज चड येतलो? ना, आवाज तुम्ही सपोज आवाज जर म्हणटा जाल्यार आय वॉज इन द लिमीट ऑफ परमिसेबल DB जे गोवा पोल्युशन बोर्डान कितें सांगला पळय त्यांच्या अंडर त्यांच्या भितर आशिल्लें हांव. आनी मागीर फूड एंड ड्रग्स खूब इन्स्पेक्शनां जाली, जॉयंट इन्स्पेक्शनां जाली. आमच्या विलेज पंचायत तिवरे ओरगांवान म्हजी NOC जी म्हाका दिल्ली न्ही ती रिवोक सुद्दां केली ऑन द बेजीस ऑफ प्रेशर फ्रॉम द ओपोनंट. कित्याक ते चड लोक आशिल्ले, काय नाही म्हटल्यार 7-8 फॅमिली आणि त्यांचे वोटींग मार्सेलान आनी म्हाका लग्न करून कुमारजुव्यान दिल्ले कारणान म्हाजें वोटींग जें आसता तें कुमारजुव्यान. सो म्हाका वोट हांगा ना कारणान म्हाजे ती NOC जी रिवोक केली. सो आय हॅव टू गो टू द कोर्ट. जी कोर्टाची पायरी केन्ना चडूंक नासलेले ते ह्या बिझनसान म्हाका तेवूय शिकयले. आनी कोर्टाची पायरी चडून आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हांवें एक्स पार्टी स्टे घेवन बिझनेस चालू दवरलो. कित्याक सांग आनी खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिशियल काय खंयच्याच गव्हर्मेंट बॉडीन ज्यो पळय इन्स्पेक्शनाक येयल्ल्यो तेंच्यांनी तुजो बिझनेस हार्मफूल अशें कोणेच सांगूंक ना. कित्याक इट इज फूड प्रॉडक्ट न्ही. ते कितें म्हणटा ओपोनंट पापडाच्या वासान आमकां नॉजिया, वॉमिटींग, कॅन्सर अशीं दुयेंसां जालीं म्हणून तेंच्यांनी थंय बरोवन दिल्लें आसा. सो हांव म्हणटा घरान जे रांदता पळय तेजो वास हो येतलोच न्ही. सो तितून तूं हार्मफूल म्हणूंक शकना. हांव थंय कितें फुगट्याची फॅक्टरी ना म्हजी जी हार्मफूल आसा. फूड प्रॉडक्ट्स खावपाचो पदार्थ. पापड खातना वास येतात न्ही, तसो तो लाट्टनाय वास येतलो. वास ना एक्चुअली रूच ना रूच ना म्हणपाचें. आनी अशें खूब म्हजेर तेंच्यांनी एलिगेशन घातलें पण हांव खंबीरपणे उबें रावलें तेन्ना आनी आजून पर्यंत म्हाजो थंयसर युनीट चालू आसा. ज्या जाग्यार हांवें जाली बंद काय केस हांव जिखलें बीन परत तेंच्यांनी 2दा हायकोर्टान घातलें. थंय ती म्हाज्या फावरारूच जाली. कित्याक सांग यू कॅनॉट प्रूव इट इज हार्मफूल. कशें प्रूव करतले तुमी पापडाचो वास हो हार्मफूल? नोबडी कॅन प्रूव इट. हार्मफूल नात न्ही थंय फूड. पण कशें आसता खंयी केन्ना अशें मातशें खटकतात न्ही थोड्यांक. एक बायल मनीस जावन फुडें सरना. कित्याक मेन म्हटल्यार म्हजो घरकार चीफ इंजिनियर तो हांगा आसना. ही इज वर्किंग ऑन शीप. सो आय हॅव टू रन द शो अलोन. सो कशें आसता थोड्यांक मातशें ते हें आसतात न्ही मातशें जळजळटात आमचे कोंकणीन. कोणी वयर सरले की थोड्यांक हय आनी ही बायल जावन इतलें आमकां शिकयता अशें जातात तें. सो कशें आसा आपलें प्रामाणीक आसचें म्हणटा. कोणाक हांव म्हाजो इतको तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार म्हाजो इतलोच हेतू हांव जें कितें करता तें कोणाक त्रास जावंक जाय म्हणून करना. आय एम हॅपी की म्हाज्या ह्या बारीकशा वेवसायाक लागून एक 10 फॅमिली आपलें पोट भरता. हेच म्हाका खूब सॅटिस्फॅक्शन आसा. मॅडम म्हाका अशें आनी विचारपाचें पयलीं जेन्ना बिझनस रन करताले पापडाचें पळय तेन्ना कॉम्पिटिशन चड नासलें. आतां पळय जाल्यार कॉम्पिटिशन एका मेकळ्यान कॉम्पिटिशन तुमी हे सारको प्रश्न आहा तुमचो. कितें सांग कॉम्पिटिशन आतां तुमी गोवा बागायतदारान वचा ना म्हटल्यार तर 15 ते 20 वरायटीचे पापड आसतले. सारकें न्ही. पण स्टार पापडूच लोक उगडून फाटल्यान फुडल्यान खंय उरल्याक आमी सोदून व्हरता. हो म्हाका एक अभिमान आसा की लोक मागोवन म्हजे प्रॉडक्ट व्हरता. हितूर म्हाज्या जाणट्यांचो आशिर्वाद, म्हाज्या आईचो पप्पाचो आशिर्वादूय आसा आनी मेहनत आसा आमची सगळ्यांची. म्हाज्या घोवाची, म्हाजी प्लस म्हाजे जी म्हाका साथ दिणाऱ्यो म्हाज्यो पळय संगिनी आसा. हांव तांकां कामगार म्हणजे म्हाज्यो संगिनीच त्यो. कित्याक सांग आज तेंच्या कारणामुळे आय कॅनॉट अलोन रन द शो. हो आसा जो रेसिपी आसली पण तेंचो हातभार आसा म्हणूनूच हांव इतल्याचेर पावल्लें आसा. सो हांवें कितें केल्लें आसा कॉम्पिटिशन खूब आसा पण कॉम्पिटिशन आसलें सुद्दां जाल्यार जर तूं त्या कॉम्पिटिशनान सर्वायव जावंक जाय जाल्यार तुजी
क्वालिटी मेंटेन करूंक जाय. जी पळय तुवें आज पर्यंत पयलीं पासून जो म्हाजी माँ पळय करताली तीच टेस्ट मेंटेन केल्या. तशेंच सगळे इन्ग्रेडियंट्स वापरल्या आनी अशें दवरून लोकां फुड्यान चल्ला की बाबा हो तोच प्रॉडक्ट आनी फुडें तुमकां होच मेळटलो. आणि एक म्हणतो जेन्ना आमी हातीन करतात पापड पळय ताका टेस्ट मातशी वेगळी आसता आनी मशिनान करता ताका टेस्ट मातशी वेगळी येता. एक्चुअली सो हो कितें हय, डिफरन्स असो येता? डिफरन्स आतां कशें आसा, पयलीं मशीन हो कॉन्सेप्ट नासलोच. लोकांक सगळें हँडमेडूच मेळटालें, बरोबर? हय. आनी आतां कशें जाल्लें प्रोडक्शन वाडल्या कारणान, डिमांड वाडल्या कारणान हँडमेड पॉसिबल ना. पयलींची बायलां कशी आसलेली, ती घरचें काम हातानूच करताली, कपडे हातानूच धुताली, वॉशिंग मशीन नासलें न्ही. सो आतां जी बायलां आसा ती तितली हार्डवर्क तेंचे कडेन जायना. सो तेच्या खातीर हे आमकां मशीन हे घेवचेच पडटा. प्रोडक्शन फास्ट जायना. आतां टेस्ट जर म्हणशी जाल्यार वक्त के साथ म्हणटा आमी चलना चाहिए. सो यू हॅव टू गो एज पर द टायम अशें म्हणूंक शकता. पण काही जे आसा प्रोडक्ट आमचे फॉर एक्झाम्पल लाडू ते आमी हातानूच करता. पण पापड आतां सद्या तरी कोण क्वचीत सांगता की आमकां मातशें हँडमेड करून दिया, कस्टमायज आमकां ते कोणाक दिवपाक जाय. तेन्ना मागीर ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट हांव कोणाक करून दिता. पण चडशे 90% आमचे आतां सगळे मशीन मेडूच आसा पापड. आता ऍक्च्युली पापडाच्या बिझनेसान तुम्ही खूपशा लोकांचा विश्वास जिंकलेलो आसा इतल्या वर्सांनी. सो तुमचो आणि तुमच्या टिमीचो असो कितें मॅजीक आसा जो विश्वास जिखपा खातीर? मॅजीक म्हणल्यार म्हाजें प्रामाणीकपणा. तितून हांव खंयच्याच हितून एडल्ट्रेशन अशें करना. कित्याक तुमकां एक ल्हानशें उदाहरण सांगता. फाटल्या ह्याच 2 म्हयन्या पयलीं म्हाजे कडेन एक कस्टमर आयलो, नांव सांगना तुमकां. तर म्हाका म्हणूंक लागलो आमकां कंपनी आसा एक ती, सो आनी दे वर रनिंग द कॅन्टीन. आनी त्या कॅन्टीनान सांगलां म्हणून लागलें आमकां स्टार पापडूच जाय म्हणून. पण त्या कॅन्टीनाची प्लेट रेट जी आसा ती खूब कमी आसा आनी तुमचो पापड जो आसा तो रेट चड आसा. पण आमकां ते येवन चॅक करता आनी सपोज जर दुसरे वापरले जाल्यार आमकां ते आमचो कॉन्ट्रॅक्ट वतलो तेंचे कडल्यान. सो आमकां तुमी कितें तरी रेट कमी करा. म्हणलें की रेट सांगली तेका हांवें इतली पर्यंत जातली म्हणून. पण हेज्या चड म्हटलें कमी आनीक जावची ना. तर ना तुमी भितर कसलेंय तरी पीठ मिक्स करून आमकां दिया. आनी तेका दाळ सांगली खूब वाडल्या, ₹170 किलो आसा म्हणून. तर ना आमकां तशें उडदाचें अशें नाका, तितून तूं कितेंय मिक्स दुसरें पीठ घालून तें कर. तें म्हटलें जावचें ना म्हाजे कडेन. कित्याक लोकांनी म्हाजेर जो विश्वास दवरला तो कायम दवरपाक जाय. आनी हांव हें अशें करूंक शकना. तर त्या टायमार तेका हांवें दुसरें ऑप्शन दिलें, तुका जर कमी रेटीन जाय जाल्यार म्हटलें हांव मल्टीग्रेन हो कॉन्सेप्ट हाडटा आनी आय वील मेन्शन द इन्ग्रेडियंट्स भितर कितें कितें हांवें घातलां तें. कित्याक फटींगपणां हांव करून येवंक ना म्हटलें आनी ह्यान फुडें जावचीय ना. सो तुका ज्या रेटीन बसता पळय तसो म्हटलें हांव करून दिता, बट आय वील मेन्शन. ब्रँड तोच आसतलो पण हांव म्हटलें मेन्शन करतलें. तुका उपकारता जाल्यार ओके कर. तर चलता म्हणूंक लागलो आपल्याक स्टार मेळ्ळो की जालो. सो अशें एकदां म्हाजे कडेन येता की बाबा चॅलेंजीस म्हणपाचे. कित्याक सांग कशें तरी टॅकल करूंकूच जाय न्ही. आता अनेक असे असतात की बिझनेसान जसं तुमचो बिझनेस ग्रो जाता पण तशें तुमकां फंक्शन्स किंवा एवॉर्ड सेरेमनीज खूब आसतात. तुमी दोन्ही बॅलन्स कशें करता त्या टायमार? ते ऍक्च्युली बॅलन्स सुद्दां करप खूब इम्पॉर्टंट आसता. बॅलन्स आतां एवॉर्ड्स ही आसतात म्हणया, ती कितें एवॉर्ड शो सांजचे आसता. पण फंक्शन हे आतां सपोज फॅमिली फंक्शन आसा जाल्यार तेका म्हत्व हें दिवंकूच जाय न्ही. सो सपोज फाल्यां जर फॅमिली फंक्शन आसा क्लोज रिलेशनाचें जाल्यार हांव तेजी तयारी आहा ती सगळी फूल आदले दीस करून दवरता. आनी म्हाजे सुपरवायझर म्हाका खूब बरे मेळ्ळेले आसा. सो सगळे मसालेज जे आसता पळय ते हांव कॉन्सन्ट्रेशन हांव करून दवरता आनी त्या प्रमाण तेका सांगता आनी ते मागीर बाकीच्या बायलां कडल्यान करून घेता. कित्याक म्हाकाय म्हणून फंक्शन हें आसता गो. बरो प्रश्न विचारलो तुमी. कित्याक सांग की तुमी फंक्शन जावं मॅरेज ती कशी अटेंड करता? तितल्या टायमान टायम काडून म्हाका कोणें सांगलेलें हांव तो म्हणजे न चुकता तेजे अटेंड करून येताच. भलेही ते 5 मिनटाक आसूं. पण आय मेक अ पॉयंट दॅट आय अटेंड एंड कम. असो एक मेजर जे पळयला पळय जे आउटसायडर्स वुमन्स जी बिझनेस करतात पर्टिक्युलर नाव घेयना त्यांच्या मदीं आनी गोंयची जी बायलां बिझनेस करता तेंच्या मदीं बेजीक डिफरन्स कितें आसता? कित्याक ती खंय तरी अलर्ट दिसता आमकां. तेंची खंय तरी शॉपां खूबच ओपन दिसता. बिगर गोमंतकीय अशें म्हणू शकता तुमी. पळयात
आमकां गोंयकारांक पयलीं म्हणल्यार सुशेगाद ह्या नांवान वळखतात बरोबर. आमकां लंच ब्रेक जाय आसता, कित्याक जेवतकूच आमकां मातशें आड म्हणून पडपाक जाय. त्या कारणान आमी गोंयकार सदांच फाटीं उरलेले आसा. अलर्टनेस आमच्या गोंयकारांक खूब कमी आसा. आमची सकाळची शॉपां 9:30 जाल्यार शिवाय ओपी जायना. आमकां सगळें लागता बरोबर. वेरेज अदर पीपल जे आसा अपार्ट फ्रॉम गोवा तेंची 6:30 7 दुकानां उक्तीं आसता बरोबर. सामकें सामकें कित्याक तांकां न्हीद ही आसत ना. बट हांव म्हणटा बिझनेस करच्या बरोबर आपल्या जिवाची काळजी घेवंक जाय. एक 6 hours न्हीद ही घेवकूच जाय, ती हांव घेता. आनी अशें ना की बाबा हांव सामकेंच सुशेगाद. म्हाजो दीस सकाळचो 4:30 सुरू जाता. तेज्या उपरांत सगळें म्हाज्या घरांतली तयारी आसता, भुरग्यांची टिफीन, म्हाका 3 भुरगीं सांगपाचें म्हटल्यार तेंची सगळी तयारी करूंक जाय, तेंचे ब्रेकफास्ट, लंच सुद्दां हांव घरा पयलींच करून येता. तुम्ही अजूनही लंच करता इतके सांबाळून सुद्धा. हय, हय. शॉकिंग दिसता की कशें पॉसिबल. कशें आसता भुरग्यांक आपल्या आवयचेच हातचें जाय आसता. सो हांव ते सकाळचें सगळें लंच सुद्दां रेडी करता आनी 8:30 फॅक्टरीन पावता. मागीर म्हाजी भुरगीं 1:30 हांगा स्कुलांतल्यान आयलीं काय ना बरोबर घरा वता, जेवता आनी 3 परते हांगा येता. 3 ते 6 हांगा आसता. सो हांव डेडिकेटेड फुल्ली टू माय बिझनेस. आनी पयलीं कशें आसलेलें जेन्ना हांवें हो बिझनेसाचें पळय हातान धोरण घेतलेलें 2014 तेन्ना म्हाजे कडेन सेल्समॅनूय नासलो. हांव स्वता सेल करतालें वचून. म्हाज्या बरोबर म्हाजी एक हेल्पर आसताली, लेडीजूच आसताली, कित्याक हांव ड्रायव्हिंग कसलीय गाडी चलयता. सो म्हाजी आतां सद्या इको गाडी आसा, तितून सगळो स्टॉक भरताली आमी आनी सकाळ फुडें भायर सरप, फूल दीस सेल करप आनी सांजची घरा येवप, अशें आसलेलें. आनी आतां कशें जालें मागीर कोविडाच्या टायमार खूब जाणांचे जॉब्स गेले. सो तशेंच एक मनीस म्हाजे कडेन येयलो जो तेजो जॉब गेल्लो आनी म्हाका म्हणलेलो तो आपूण तुजे पापड विकता. हांवें म्हटलें आमचे कडेन इतलें हें ना की बाबा आमी मनीस कामाक दवरतलीं, कित्याक जेंट्स स्टाफ दवरप म्हणल्यार तसो तेजो पगारूय जाय न्ही. आतां बायलांचो म्हणल्यार आमी एक कमी जास्त करून दवरयता, पूण एक जेंट्स म्हणल्यार तेजी जबाबदारी आसा, फॅमिली पोसपाक जाय ताका आनी ह्या पगारान तुजें कशें जातलें काय म्हणून. तर ना तुमी कितें दिता तें दिया, पूण आपल्याक हांगा काम जाय अशें. सो मागीर ताका हांवें दुसरें ऑप्शन दिलें, तूं आमचो सेल्समॅनूच म्हणून राव हांगा एंड यू वर्क ऑन कमिशन. जितले तूं पापड सोंपयता पळय तितले तुका हें म्हणून कमिशन. आनी तेणें तें मान्य केलें आनी आज तो खूब म्हणजे तो स्वता तेजी घरकान्न सुद्दां म्हणटा मॅडम आमी हांगा हितून कामाक धरलेल्याक आमी खूब बरी आसा म्हणटा. खुबशें आमकां टेन्शन आसलें तें कमी जालें आनी आजून पर्यंत म्हाजे कडेन हांगा कामाक आसा. मॅडम म्हाका असो आनीक विचारपाक जाय, बेजीक तुमचो मायंडसेट कसो आसता एक्चुअली. कित्याक एक बायलां म्हणटा ती मल्टी टॅलंटेड आसता अशें म्हटलें वयता. कित्याक आमकां मायंडसेट कळपाक जाय की कसो आसता एक्चुअली तो. किंवा बाकीच्या बायलांक सुद्दां तें मोटिवेशन गावोन समज ती बिझनेस करता जाल्यार बिझनेसाक वयचें. मायंडसेट म्हणल्यार मेन कशें आसता बिझनेसान जावं खंयच्याय तुजें वॉट एवर यू डू यू हॅव टू एन्जॉय युअर वर्क डुईंग. तुका स्वता पयलीं आवड आसपाक जाय त्या गोश्टीची, जाल्यारूच तूं ती गोश्ट घेवन फुडें वचपाक शकता. तुका जर आवडूच ना, तूं करूंक जाय म्हणून करता जाल्यार ना. आतां म्हाज्याच बाबतींत म्हाका ह्या बिझनेसान खूब रुची आसा आनी म्हाका हो बिझनेस खूब फुडें व्हरपाक जाय. थोडीं जाणां अशीं सुद्दां म्हणटा की तेजो घरकार इतलो जोडटा आसतना ताका आनी हे बिझनेसाची कितें गरज. कित्याक आजकाल लोणचें आनी पापड म्हणजे सगळ्यांक दिसता कितें सांग काय न्ही कशें आनी कित्याक करूंक जाय ताका. पूण म्हाका ह्या बिझनेसान आवड आसा आनी म्हाजो हजबंड म्हाका खूब सपोर्ट करता. सो ते कितें सांगता म्हाका तुका आवड आसा तूं चल, तुका खंय कमी पडटा हांव तुका हेल्प करता. आतां पयलीं कशें आशिल्लें आमचे रॉ मटेरियल्स बीन आमी हांगाच लोकल घेतालीं. पण जेन्ना ताणें पळयलें म्हाका इतको भितर इंट्रस्ट आसा सो तो तेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें आमी मुळाक या, इंदोर या. सो जेन्ना पळय ते सुटयेर घरा येता हांगा ते 3 म्हयने कामार आसता, 3 म्हयने सुटयेर आसता. सो 3 म्हयने आसतात पळय तेन्ना ते म्हाका अशें सांगता की आमी मेन सप्लायर, मेन प्रॉडक्ट जो पळय कोण दिता आमी थंय या, आमी थंयच्यान मागोवया. सो अशें करून हांवें चडशे दाळ आसा जावं हिंग आसा मागीर आमचो पापड खार आसा ते मुळाक वचून आवटसायड गोवा वचून आमी सर्च करून आतां आमकां डायरेक्ट रॉ मटेरियल थंयच्यान येता. आणि ऍक्च्युली अशें आसता की मेन एक आपल्या बिझनेसा बरोबर दुसऱ्या बिझनेसान सेम बिझनेस कोण करता आपण तेजो बिझनेस चॅक करप आसता, टेस्ट करप आसता. सो तुमी तें कशें कितें केल्लें पयलीं रिसर्च एक्चुअली. रिसर्च इन द सेन्स हांव एक्झिबिशन्स अटेंड करतालेंच. ज्या सुरवातीक कशें सांग
एक्झिबिशन लोकोत्सव हे एकूच एक्झिबिशन अटेंड करताले हांव आमच्या हितून जाता ते खंय कोणाचे पणजे जाता पळय कला अकादमीन ते त्या टायमार खुबश्यो बायलो आसताल्यो आपले प्रॉडक्ट्स घेवन सो नांवा खातीर हांव तेंचे ते व्हरप पळोवपाक पापड म्हणजे आमचे म्हाका मानूच शिकयल्ले म्हाज्या सो तेका हांवें फॉर्मुला खंयच चेंज करूंक ना पण बाकीचे जे आसा पळय न्ही फॉर एग्जांपल फरसाण म्हणजे चकली हे सो तेंची टेस्ट करून हां बाबा हितून कितें आसतलें कितें हें करतलें अशें करून करून हांवें भितर R&D करूनच मागीर प्रॉडक्ट लॉन्च केल्लो आसा आणि ऍक्च्युली मार्जिन रेट सांबाळप इज खूप एकदा डिफरंट मार्जिन रेट सारकें तुमचें आसा की मार्जिन रेट जे आसा आजकाल प्रत्येक रिटेलर म्हणटा आमकां 20% तूं मार्जिन दिता जाल्यारूच आमी तुजें घेता म्हणून पण दैव सुयेगान म्हाजेर अजून तशी हें येवंक ना कित्याक सांग आतां आमचे पळय रिटेलर्स आसा शॉपकिपर्स जावं कोण आसा ते चडशा जाणांनी स्वताहून म्हाका अप्रोच केल्लो आसा खंय तरी खाल्ला वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी म्हाजी खूब जाल्ली आसा कोणागेरूय गेले बाबा हे खंयचे हाडला शेव जावं चिवडो जावं कितें अमकें ओके आमचें शॉप आसा आमच्या सुपर मार्केटान तूं दिवंक शकता मागीर त्या टायमार ते खूब जाणांनी पयलीं म्हाका अशें करप तुजें मार्जीन खूब कमी आसा सो हांवें तांकां कितें सांगप पळय आमी क्वॉलिटी मेंटेन करता आनी मार्जीन चड दिवप म्हणल्यार क्वॉलिटी डावन जातली म्हाजी नाजाल्यार एक तर म्हाका प्रायस वाडोवचो पडटलो आतां प्रायस वाडोवप म्हणजे कस्टमरांक कडून इतके अननेसेसरी घेवप म्हाका तें पटना सो बाबा ही म्हाजी मार्जीन रेट आसा 15% ते 18% 25-30% हांव दिवंक शकना हितून जाता जाल्यार तुमी दवरा सेकंडली म्हजें रिप्लेसमेंट नो पॉलिसी रिप्लेसमेंट म्हाजी जे रिप्लेसमेंट हांव घेना कित्याक आमचो प्रॉडक्ट आसा तो फास्ट मुवींग आसा आतां जर पॅकींग डिफेक्ट आसलो जाल्यार आय हॅव टू रिप्लेस इट त्या टायमार हांव रिप्लेस करता पण दुकानदाराक पयलींच सांगलें आसा आमचें नो रिप्लेसमेंट सो त्या प्रमाणे ते जितको जाय तितकोच स्टॉक दिता कित्याक आमीच तयार करता न्ही म्हाका कितें तो भायरच्यान मागोवचो पडना सो हांव कितें करता तुमकां जाय तितलेच तुमी घेया 6 पीस जाय 6 पीस घेया 12 जाय 12 घेया पण रिप्लेसमेंट करनाका कित्याक हांव पण ते कितें करतलें सम पीपल some of the manufacturers they repack it repack करून दिता जे हांव करूंक शकना बॅच बीन चेंज करून बॅच बीन चेंज करून कित्याक कस्टमरांनी म्हाजेर सामको विश्वास दवरलेलो आसा तो विश्वास हांव बुडोवंक शकना आणि म्हाका विचारपाक जाय ऑफलायन आनी ऑनलायन बिजनेसान डिफरन्स कितें आसा कारण आतां एमेझॉन सारके वेबसायटीचेर सुद्दां एक ग्रोसरीज मेळटात सगळें सामान मेळटात सो ते तुमी कशें कितें पळयता त्या दृश्टीन ऑनलायन कस्टमर जे आसात ते सोदत येतात स्टार पापड आतां माशेल आमचे देव देवता खातीर खूबच फामाद आसा एका मनशान आमचे लेख सुद्दां बरयल्लो की त्या लेखान ताणें आमचें नांव घातलेलें मुंबयचो एक तो की गोव्यातले स्टार पापड हे न घेतल्या शिवाय जावूं नये म्हणून ते सेंटेन्स म्हाका अजुनूय आठवता सो आतां मेन म्हटल्यार ही डिजिटल मार्केटींग जाल्लें आसा अशेंच कोणे तरी म्हाका अप्रोच केलें आनी सांगलें की तुमी इतले बरो बिझनेस करता तो खंय खंय तरी पावपाक जाय आनी म्हाजे कडेन तितले सोर्स नासलेलो डिजिटल मार्केटींग करपाक आनी ताणें सांगलें म्हाका आपूण सगळें करता तुवें फक्त वॉट्सॅपाचेर वेरीफाय करपाचें म्हणून ताचो एक फायदो म्हाका जालो ताणें वेबसायट केली म्हाजी वेबसायट करना बरोबर खुबश्या लोकांक जे पळय आउट ऑफ इंडिया आशिल्ले लोक न्ही तांकांय बी इजिली हांव एक्सेसिबल जालें तेंच्यांनी थ्रू वॉट्सॅपाच्या माध्यमान म्हाजे कडेन कॉन्टेक्ट करून पार्सल्स मागयली इवन अमेरिकेक सुद्दां हांवें पार्सल धाडल्या आनी सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका हो एक प्रावड मुवमेंट फील जाता म्हाजे पापडाचो 200 ग्रामाचें पाकीट जें आसा तें 90 रुपया आसा टुडेज रेट आनी एक 5 किलो जर बंडल घेतलें ते 2.5 ते 3,000 भितर जाता पण अमेरिकेन अशे लोक आसा आमचे गोंयकार जे थंय स्थायीक जाल्ले आसा तेंच्यांनी 8,000 रुपया ब्लू डार्टाक दिवन सुद्दां तो म्हाजे 5 किलो पापड अमेरिकेक मागयल्ले आसा ते म्हाका खूबच म्हणजे म्हाजी प्रावड मुवमेंट म्हाका की आनी तेंच्यांनी तेजी चली खंय फक्त स्टार पापडा शिवाय दुसरो पापड खायना आनी ते पापड इतले पळोवन ते सामके इतले रेलिश जाले तिणें म्हाका तो फोटो धाडलो जो म्हाज्या वेबसायटीचेर अजुनूय आसा गोंयचे बायलां मेन म्हणल्यार तुमकां अशें सांगलां काम करपाक लचपाक जाय ते कसले बारीक सुद्दां काम आसलें ते तुवें सारकें सिन्सियरली करपाक जाय की कसले कामां म्हाका सुरवातीक दिसतालें कितें सांग लोक म्हाका कितें म्हणटलो पण हांवें तें केन्ना आनी म्हटलेंय बी पण हांवें तें केन्नाच मनार घेवंक ना तशेंच हांव तांकांय बी सांगता की तेंच्यांनी ही जी लोक आसता उलोवणारे तेंचे काना मनार घेयनासतना आपणें फुडें वचप
आणि प्रामाणीकपणान एक निश्ठेन हार्डवर्क करून फुडें सरप. कित्याक कोणाक केन्नाच फटिंगपणां करप ना. जर तूं फटिंगपणां केलीं जाल्यार तूं शेणलें म्हणपाचें. आनी होच म्हजो आसा तो मंत्र म्हणूं येता जे हांव सिन्सियरली ह्या बिझनेसान आसा. तुमचो एक शेवटी हांव विचारता की टायम खूब जातलो. एक फ्युचर प्लॅन तुमचो कसो कितें आसा? तुमी फ्युचर प्लॅन अजून पर्यंत म्हाजे फक्त इंडियानूच मार्केट आसा, स्पेशली गोवान तर आसात, मुंबय बीन म्हाजे प्रॉडक्ट्स वता आनी थोडे लोक जे आहा ते स्वता येवन व्हरता भायर व्हरपाक अशें म्हणून. पूण अजून पर्यंत हांवें एक्सपोर्टान पांय दवरूंक ना, म्हणजे फुल्ली. आतां स्वता कोण व्हरता दॅट इज डिफरंट स्टोरी. म्हाका ते एक्सपोर्टान फुडें वचून हो बिझनेस फुडें व्हरपाचो आसा, ती एक म्हजी इच्छा आसा. जातलेच. आनी एक शेवटी आमी प्रत्येक व्हिडिओसून गोंयकारां खातीर स्पेशली गोंयच्या युथा खातीर मेसेजी घेता प्रत्येक गेस्टा कडल्यान. सो तुमी एक आमच्या गोंयच्या युथा खातीर एक मेसेज दिवची. हांव इतकें सांगूंक शकता की आयज काल भुरगे खूब शिकता, आवय बापूय त्या शिक्षणा खातीर लाखो रुपया खर्च करता, पूण फायनली इतके शिकून ते 5 ते 10 हजाराची नोकरी करता सुरवातीक. आयकून जावन पळोवन खूब वायट दिसता. सो म्हाका तरी अशें दिसता सपोज तुमी जर टॅक्निकल लायनीन गेले आनी तुमकां स्वताचेर कॉन्फिडंट दवरा आनी यू डू समथींग ऑन युअर ओन. So rather than becoming somebody else your boss, be your boss. स्टार्टींग सुरवातीक दोनूय करपाक शकता न्हू. एक समज मिडल क्लास फॅमिलीसून जॉब प्लस बिझनसूय करपाक शकता. बट सायड बाय सायड तुम्ही स्वताचें कितें तरी सुरू करा. सो तुमकां जसो जसो अनुभव मेळ्ळो तसो तसो तुमी मागीर फुडें सरून स्वताचोच तुमी बॉस जाया. कोणाच्या अंडर काम करूं नाका. आनी तशेंच म्हाकाय बीन दिसता कित्याक पयलीं जेन्ना हांव हायर सेकंडरी जालें म्हाज्या वयर कोण तरी आसलेलो म्हाजो बॉस आसलेलो. पूण आतां मीच जालें स्वताची बॉस म्हणटा पळय तशें जाल्लें आसा. मॅम थँक यू फॉर शेअरिंग युअर एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज.